नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. MVRच्या पत्रादेवी पणजे हायवेचे काम तपासून गोयची PWD घालतली स्वताची एजन्सी. हायवेच्या कामातूय राज्य सरकाराची देखरेख. सातिस्वेत आसल्यार फुडलें. सांग्यावेले IIT विरोधक पावले पणजे सुवात खंय आदिवासींची जमनी बदला जाय जमीन. राष्ट्रपतीक निवेदन. मोर्चा काकोड्या आडायलो. आमदार मुख्यमंत्र्याच्या नावान शबय. एग्रो फॉरेस्टाचो केंद्राचो प्लान. दुसऱ्या राज्यांतल्यान लाकूड हाडचे परस राज्यांनी लाकूड लागवडीक नेट. विशय गुजरातात पर्यावरण मंत्र्याच्या परिशदेत. गोंयांत चालीक लावपाची तयारी. गोवा शिपयार्डाची ऑक्युपन्सी रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. JSL कायद्या वयर ना. कंपाऊंडाची येरादारीक आडखळ. शिपयार्डात जॉबाक नगरसेवकाचे काकू. दाबोळी रस्त्यावेल्यान गाडी व्हाळात. गाडयेंतले 4 जाण जखमी. चौगूय हॉस्पिटलांत शिफ्ट. मोठे अपकीर्त घडच्या आदी रस्त्याकडे रिटेनिंग वॉल बांदची म्हणून मागणी. म्हापशा अपहरणाच्यो केशी फक्त अफवा. कांयच तथ्य ना. पोलीस शाळा आनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरून आसात. पालकांनी हुस्को करपाची गरज ना. DYSPचे उतर. आनी FC गोवाच्या टिमीचेर हेड कोच कार्लोस पेना सातिस्वेज टिमीन पुराय नेट लायल्या. लिगात खंयच्याय पंगडाक हारोवपाची ताक. कॅप्टन ब्रँडन मागता फॅन्साचो तेंको. खबरो विस्तारान. MVRच्या पत्रादेवी पणजे हायवेचे काम तपासूंक गोंयची PWD एजन्सी घालतली. गरज थंय MVR कडच्यान गजाली जाग्यार घालून घेतले म्हूण PWD मंत्री काबरार उलयला. आदी हायवे कामात राज्य सरकाराचो चड रोल नासतालो. ह्या फुडें सरकार सातिस्वेत आसल्यारूच फुडलीं कामां. सरकारान अजून खंय सगळी जमीन संपादीत केल्ली ना म्हूण कामाक आडखळी. पत्रादेवी पणजे हायवेची कामां हुमकळ्यात. वता वता थंय अर्दवट कारभार. ट्रॅफिक सेफ्टी आनी कामाच्या दर्जाचोय दुबाव. आतां MVRच्या ह्या कामाची क्वॉलिटी तपासपाक खासा एजन्सी जमीन संपादनाचें काम पुराय करपाक दर 15वड्यान बसका. नॅशनल हायवेची सगळीं कामां गोंय सरकाराक जाय तशीच जाल्या उपरांत फुडें व्हरप अश्यो गजाली PWD मंत्र्यान थारायल्यात. लँड एक्विजिशन जो प्रोसेस आशिल्लो तो कंप्लीट करून आमी कॉन्ट्रॅक्टराकडे हातीन दिवं ना. सो ते इले पीस करून चालू आसा. आतां हांव फाटल्यान लागून म्हाका खुबशे तुमी पत्रकार पळयताले खबर ना, म्हाका लोक पळयताले खबर ना, पूण आमी ऑलमोस्ट आनी एक 7-8 घरां पयर लास्ट 2-3 म्हयन्याक हांव घेतरी हांव एवरी 15 डेज मॉनिटर करता. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी जे एक्विजिशन आमी करता तितूंत भितर ऑलमोस्ट 8-9 घरां आमी मोडल्या. वन्स दॅट रोड इज डन टू पूट अ 5th पर्सन ऑन बोर्ड टू सी द वेरिएशन ऑफ रोड जे जाता वेर स्टेट वील बेर द एक्सपेन्स टू गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट वेर आय वील अंडरस्टँड. सो आय हॅव टेकिंग अ डिसिजन. ऑनरेबल CM कडेन उलयला हांव. CM म्हटल्यार तुमकां आमकां कितें बरें दिसता ते भशेन करपाक जाय आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हें म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय आमी करून घेतले. गोंयच्या सगळ्या बॉर्डरीचेर आनी MPT जंक्शनाचेर हायवे टोल आसतलो असो प्लान आदी केल्लो आसा. आय ऑल्सो फील दॅट टोल्स टू स्टार्ट at the border of Goa, both the borders of Goa or whichever borders of Goa. जे लोक जर भितर सरता वा भायर सरता तांकां टोल दिवपाक पडटलें. विदीन दॅट एरिया तांकां दिवपाक पडचें ना अशें म्हाका अंडरस्टँडींग आसा. आनी जें म्हाका सांगलां ते भशेन आसा. पूण अल्टिमेटली केन्ना हांवें 5 म्हयने जाले म्हाका घेतल्यात. सो थोड्यो गोश्टी म्हाकाय स्टडी करूंक पडटा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. कोताल्ली, सांगे, नागवे आनी केपेचे शेतकार IIT आडतांचे इश्यू घेवन पणजे आझाद मैदानार पावले. सांगावेली सुवात खंय आदिवासींची. आंदोलकांचे राष्ट्रपतीक निवेदन. जमनी बदला शेतकार जमीन मागतात. पणजे येवंक भायर सरतना पुलिसांनी तांचो मोर्चा आदी कुडचड्यार काकोडा आडायलो. शेतकारांक तिडक.
सांग्यावेल्या IITक विरोधक पणजे आझाद मैदानार पावले. पळय तुमची लायन आहा ती गव्हर्मेंटची लायन ती ना ती गव्हर्मेंट तो गव्हर्मेंट म्हणटा न्हू दोंगर आहा तो गव्हर्मेंट म्हणटा दोंगर आपण कापसिना म्हणटा ती हांव म्हणटा ती एक्चुअली ते गव्हर्मेंटाची न्ही ती कुमुलदारीची लँड गव्हर्मेंटाची नाच तेणी गव्हर्मेंटा कडेन आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमकां सेल डीड हाडून दाखोवचो तेणी 61 तेणी आपल्या 61 सान कोणा कडेन डीड केल्या न्हू ती आमकां तेजो डीड हाडून दाखोवचो. आमकां जमनी बदला जमीन जाय आमच्या आतां 50-60 वर्सांच्यो आतां जमनी त्यो कालची पयलींची न्हय आमी रोयता तितून आमकां जमनी बदला जमीन जाय तेजे कडेन जमीन ना खंयचे दितलो आमकां म्युन्सिपालिटी एरिया किंवा ते पंचायती एरिया भितर आमकां जमीन जाय तो आमी 30 किलोमिटरां व्हरोन आमी शेत रोवपाक शकपाना न्हय आमकां जाय खंयची आमच्या एरिया भितर जाय. आमकां आमगे सुवात आहा न्हू तें आमकां जाय सगळे शेतकारांक आनी दोंगर आहा न्हू तो दोंगर आमकां जाय आमकां ती IIT बीन आमकां नाका. आमची जमीन हे जमनीर आमी जल्म केला ही जमीन राखपाची आमची कर्तव्य आनी जमीन आनी दोंगर आनी शेतां हें आमकां जाय. IIT आमकां नाका आमचे एरियेक. मजगती पणजे येताना शेतकारांक पुलिसांनी काकोडे आडायले. आमदार आनी मुख्यमंत्र्याच्या नांवान शबय. लोकशाही ना लोकशाही फळदेसां सुभाष फळदेसां हें काबार करून उरल्या बारीक शेतकारांक वयत थिंगा आडयता. लोकशाही कितें उरला अशें दिसता तुका? लोकशाही गेली काबार जाली लोकशाही सगळी सुभाषा बोल्सां आसा कितें आनी काय ना. सीएमा कितें सांगपाक सोदता? सीएम आनी कितें सांगता सीएम तागेलो बापूल भाव हय तागेलोच भाव तो ताकाच लागून हें सगळें घडटा सीएम करता हें सगळें नाटकं. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर आनी चेतन गवस. गोवा शिपयार्डाची ऑक्युपन्सी रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. GSL कायद्यावेळ ना शिपयार्डाच्या कंपाऊंडाचे येरादारीक आडखळ. नगरसेवकांचो आवाज काडूंक सुरू. कंपाऊंड फाटीं घेतले ना जाल्यार एक्सिडेंट वाडटले. DMAन खंय सेटबॅक नासतना शिपयार्डाच्या कंपाऊंडाक भायले भायर एप्रुवल दिलें. शिपयार्डात थळाव्यांक जॉब मेळना म्हणून नगरसेवकांचे काकू. न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाऊंड वॉल करपाक जाय पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना. रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. तो गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर कित्याक आनी मेन म्हणल्यार हांगा एक्सिडंट झोन जाल्लो आसा ती जी कंपाऊंड वॉल आसा कंपाऊंड आसा ती मातशी तेंच्यांनी भितर घेवपाची. हांव इतलेंच म्हणटा जे लिगल आसा तें करूंक जाय. हे आतां आसा तें सारकें इलिगल आसा. आयज आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते लायसन्स रिवोक करपाचें म्हणून आनी DMA कडेन लेटर करपाचें की लायसन्स आमी रिवोक करता ऑक्युपन्सी आमी रिवोक करता आनी ताका फॅक्च्युअल ग्रावंड आहा पळय तो सांगपाक जाय. म्हाका दिसना की आमच्या टॅक्निकल सेक्शनान DMAक फॅक्च्युअल ग्रावंड सांगलेला पासून इन केस तरी सुद्दां हे समज ओगी रावता जाल्यार हांव दिपक नायक आनी कावन्सिलरांचो सांगला की हांव पर्सनल तेचेर केस फायल करतलो. लोकांक आमचे कितें जॉब गावतले शिपयार्ड आमचे हितून आहा म्हणून आमी चिंतता पूण आमकां ते कसलेच फेवर करना जाल्यार आमकां जाय कित्याक. शिपयार्डाक कितें जालां आमी 3 म्हयन्याचो इश्यू आसलो आमचो ऑक्युपन्सीचो आमी तांकां लेटर केल्लें गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी हेका लागून मागीर ते लेटर DMA धाडलें आमी DMAच्यान आमी लेटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची म्हणून प्लीज प्रिया रावल तेणें हें केलां तेणें प्रपोजल मारला तेणें ऑक्युपन्सी कितें केस दिली मागीर तेमी क्लियरिटी मागलेली ती दिली टॅक्निकलान आमी तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची म्हणून. दाबोळी व्हाळांत इनोवा पडली. गाडयेंत आशिल्ल्या 4 माल लागला. तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलें. लोकांनी फायर ब्रिगेडीक आपोवन उमथल्ले गाडयेंतल्यान जखमीक भायर काडले. हे सुवातेर हे आदीं गाडयो ह्या व्हाळांत पडल्यात. मोठे अपकिर्त जावन कोणाचे जिवाचे बरे वायट जावच्या आदीं थंय राखणेवणत बांदची म्हणून लोक मागता. आमी येयले तेन्ना हांगासर गाडी पडलेली आसली आनी भितर पॅसेंजरांनी काडले लोकांनी रेस्क्यू केलें आनी काडले तेन्ना आतां गव्हर्मेंटान कितें हेजे पयलीं आमी अशेंच काडले पूण रातची पडले आनी स्वता एकलो पळोवन मरो येता ते पळय 4 जाण जाल्यार ते बरें सिरियस ते म्हाका दिसता ते बरें तांकां व्हरोन कितें बरें ट्रिटमेंट दिवचें पडटलें तांकां कित्याक तेंचे तोंडां दिलें रगता पांयां पांय मोडले तेंचे एका 2 जाण हात मोडल्या. पयलीं वयताले न्हू हे सायडीनूच पयलीं जाल्यार ते 2 जाण 4 जाण चलयताले ते गाडी पडलेली आहा मागीर आमी देंवल्यान तांकां हेल्प केलें सो ते एकट्याचे तेचे 2 हात फ्रॅक्चर जाले आनी एकल्याच्या बॅकबोनाक प्रॉब्लम जाला सो मागीर 180 आपोवन ताका एम्बुलन्साक घालून आतां SMRC शिफ्ट केला. म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलीं एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की हांगा एक क्रश बॅरियर घालचो म्हणून. आयज पळय ताजी कितें इम्पॉर्टन्स तें आयज कळ्ळां. हांगा रस्त्यार टर्न जो येता तो कळना आनी ते खातीर आज एक्सिडंट जाल्लो आसा.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळत रावात प्रुडंट. जिल्लो पंचायतीक बीजेपीन तिनांतले 2 उमेदवार जाहीर केले. रेश मागूश संदीप बांदोडकार जाल्यार परेश नायक दवरले. काँग्रेसीन रेश मागुशाक प्रगती पेडणेकाराक उमेदवारी दिल्या. इतले मजगती उमेदवारीक आर्जीन लीड घेतली. आर्जीच्या तिगांनी उमेदवारी घाली. चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. इतले मजगती बीजेपीन तिनांतले 2 उमेदवारांची घोषणा केली. रेश मागुश आणि दवरले जाहीर, कुठ्ठाळे अजून उरला. काँग्रेसीन आधी दक्षिणेचे 2 उमेदवार जाहीर केले. आज रेश मागुश तिकीट जाहीर. उमेदवारी घालूंक आर्जीन लीड घेतली. तिनूय उमेदवारांनी मंगळारा अर्ज घाले. वेंचणूक जिखल्या उपरांत आर्जीचो झेडपी दरेका वॉर्डात पावतलो. लोकांचे इशू आयकतलो म्हूण आर्जी सांगता. वेंचणूक चिन्ह नाशिल्ल्यान उमेदवार अपक्ष. साईनाथ कोरगांवकर त्याच्या नावान आमी आयज हे एक इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हे इलेक्शन कंटेस्ट करतना आमकां खूब बरें दिसता की खंय ना खंय तरी जे गोंयकारांक एक क्लियर कॅन्डिडेट जाय आसलो, एक कॉमन गोंयकार तेंच्या वांगडचो एक भुरगो जाय आसलो, तो कॅन्डिडेट आमी तांकां दिल्लो आसा. आनी आमकां आशा आहा की भरपूरशे गोंयकार जे रावलात गोंयांक लागून, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंयचो मोग आसा, ते आमकां वोट करतले म्हणून. वोटींग सिम्बॉल अजून आमकां मेळोंक ना. सो सिम्बॉल मेळ्ळ्या उपरांत आमचे तिनूय जे कॅन्डिडेट आसा, हांगा आसा, कुट्टाळे आसा आनी दवल्ली आसा, तिनूय कॅन्डिडेटांची सिम्बॉल कितें मेळटली ती अल्फाबेटिकल ऑर्डरान आमकां मागीर मेळटली. ताका लागून आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ते एज अ इंडिपेंडंट म्हणून आमी तेंचे फॉर्मां भरलेली आसा. पूण तांकां जो सपोर्ट आसतलो तो फूल रेव्होल्युशनरी गोंयचो आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकांची पावणी करूंक फुडें सरता थंय आसा. खणीक लागून पेड्ड्यार जाल्ली शेतां आदी जाग्यार घालात म्हणून मयेच्या शेतकारांनी आवाज काडूंक सुरू केला. सरकार लिजांची पावणी करूंक फुडें सरला खरो, मात शेतकारांचेर खंय आडनजर नाका. मयेच्या शेतकारांक सरकारी स्किमी मेळना. सरकारान खंय लक्ष घालचें. आयजूय तांकां खंयचीच सरकारी योजना जी आसा शेतकाऱ्यांक ती मेळना. खंयचीच हें जें आसा कसल्याच प्रकारचे हे भरपाई जी आसा किंवा जे अनुदान जें आसा हें आयज शेतकाऱ्यांक मेळना. आनी तितूंतल्या तितून शेतकारी स्वताच्या पयशांनी हे सगळे शेत करता आनी आयज तांकांय चिड्डिले वयता. हो न्याय खंयचो? सरकारान अन्याय करचो न्हू. हे मयांतली जी वेवस्था तेंच्यांनी बिगडयल्ली आसा मायनिंगाक लागून ती सगळी पुनर्स्थापीत करची आनी मागीर तेंच्यांनी आमचो मायनिंगाक विरोध ना. तेंच्यांनी हे सगळें पयलीं बसोवचें, मागीर जाय तशें ऑप्शन करचें, तेंच्यांनी मायनिंग चलोवची. सस्टेनेबल मायनिंग अशे खूब प्रकार आसा जे बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता, ते तेंच्यांनी करचें आनी फुडें वचचें. आनी रोजगार शेतकारांकूय दिवचो आनी जे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडींग आसा तांकांय तेंच्यांनी रोजगार दिवचो. 2024 परत बीजेपी सरकार आयल्यार धार्मीक दुस्वास, बेकारी वाडटली, अर्थीक संकट खर जातलें म्हूण कम्युनिस्ट पक्ष सांगता. 2 ऑक्टोबराक CPIचें 18वें संमेलन जालें. थंय कामगारांचे विशय आयले. गोंयांत वाडट्यो क्रायम, बेकारी, मायनिंग बंदी सारकेल्या विशयांचेर CPI खंय आवाज काडीत रावतले. गोंयांत विरोधी पक्ष खंय सोंपला. या बीजेपीक जर आमी 2024 जेन्ना पार्लिमेंटरी इलेक्शन जातलें तेन्ना ताका देशाची जर स्ट्युअर्डशीप दिली पॉलिटिकली जाल्यार आमच्या देश आतां जे सद्याक इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड जावंक लागला आनी लोकांचेर जे हमले जातात, हल्ले जातात ते आनी वाडटले. The PWD minister has made a statement that there will be a periodic rise of 5% in the water bills every year. Every year. What does it show? That this government is out and out to fleece the people, burden them with taxes, and we are going to oppose this. All the policies which are against the people of Goa, we are going to oppose it, and you will find us on the streets. म्हापशा अपहरणाच्यो खबरो पातळटात त्यो फक्त अफवा, कांयच तथ्य ना म्हूण DYSP जिवबा सांगता. बायलां आनी भुरग्यांच्या सेफ्टीक लागून पुलीस खंय दीस रात वावुरतात. पुलीस शाळा आनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरून आसात. पालकांनी हुस्को करचो न्हय. अपहरणाच्यो केशी जातात त्यो खंय चडश्यो प्रेम प्रकरणांतल्यान. Actually, there is no such, the rumors were there about kidnapping, but those were only rumors. But my DGP has made a statement saying that it is rumors, and
the statement which is given, to support the statement as a precautionary measures, we have provided a staff in each and every school of Mapsa division 12 to 2. So they were also appreciating that parents are feeling secure about it. Yes, we police are there with everyone, and we will make a safe environment for every ladies and every child to be in a society and fearlessly. These kidnappings are usually law affairs where man, boy and girl are in love and they elope and they run away. These are those kidnappings. These are not the kidnappings. नव्या ISLाक सध्याची FC गोवाची टीम खंय बेस्ट. हेड कोच सातिस्वेत. टिमीन पुराय यत्न केल्यार लिगांतले खंयचेय टिमीक हारोवपाची ताक पंगडा कडेन आसा म्हूण हेड कोच कार्लोस पेना सांगता. फॅन्सांक उमेद हाडपाची ताक खंय टिमीत आसा. फॅन्सांनी मोठ्या संख्येन येवन टिमीक तेंको दिवचो म्हणून कॅप्टन ब्रँडन फेर्नांडीसाचो उलो. But now is a different era. I'm a new coach. We have different players. Some of them played then, but this is a new era and we don't have to think in the past. We need to create our own story and we are going to work for that. I have a group of players with a lot of ambition, with a lot of hunger, and looking forward to make the fans happy. If we are in our level, in our best level, we are able to win. We don't have fear from anyone. We know that there are many good teams in the league. That this year I think the season is going to be very tight, the table, but we are able to fight against anyone. Expect them to come in large numbers, to be there for us in every moment, whether it is ups or down moment, and we need them to be there for us and support us in every match. We will give our best. We will give 100%. नवरात्रांचो उत्सव चल्ला. देवी आनी देवांची मखरां, मकर आरती गोंयच्या नवरात्रांचें एट्रॅक्शन. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप, वेशभूषा आनी आसन. हे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया फोंड्या खांडेपारचे शांतादुर्गेचें मखर, कुडचड्यार संतोशी मातेचें मखर, बानोड्या नागेशी महारुद्राच्या 8व्या रातीचें मखर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.